म्हापशेच्या आमदारान तशेंच भाजप सरकारान जो आमकां धवो हत्ती हांगा म्हापशेकारांक दिला तो तुमकां दाखोवपाक आयला। हो धवो हत्ती इतल्याक म्हणटा की हो सेवरेज ट्रिटमेंट प्लान 2012 सालान हाजो कॉन्ट्रॅक्ट एक सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी म्हणजे आसली ताका अवॉर्ड केलो। 2012 सालान हो सुरवातीचें काम केलें, फावंडेशन पसून तेच फुडें लायिल्लो आसा। तेन्ना काम हे 150 कोटी 152 कोटी एक्झॅक्ट सांगपाक तेन्ना हो काम टेंडर केल्लें आनी सगळ्या म्हापशेच्या लोकांक सांगिल्लें की 2015 हें काम पूर्ण जातलें म्हणून। हें काम अशें आशिल्लें म्हापशेकारांक खूब त्रास जाला, सगळे रस्ते गुंडिल्ले, सगळी धूळ जाली प्रत्येकाच्या घरांत। म्हापशेकार सगळे सोंसताले इतल्याकूच की खंय तरी सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट उबो जातलो। जे शिवर आसा ते जमनीन वता, ग्रावंड वॉटर पोल्यूट करता, आमची ताड नदी पेड्ड्यार जी करता, थंय तरी एक सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट उबो जातलो ह्या आशेन म्हापशेकारांनी सगळे त्रास सोंसले। मागीर फाटीं नोव्हेंबरच्या 2 दिसांक म्हापशेच्या आमदाराक तुमी जाल्यार पत्रकारांक विचारलें बाबा कितें जालां, खंय पावलां हें प्लांटाचें। तेन्ना नोव्हेंबर 2020 ताणें सांगलें मेच्या 2021 सालान हो प्लांट उबो जातलो म्हणून, कमिशन जातलो। आज आमी ऑक्टोबर 2021 आसा। हे प्लांटाची तीच दशा आसा, एक धवो हत्ती कसो म्हापशेकारांक उबो केल्लो आसा। जो कॉन्ट्रॅक्ट 150 कोटींक दिलो ताजे परस 100 कोटी मायल्स गेले। हे कोणाचे पयशे गेले? सगळ्या गोंयकारांचे गेले, म्हापशेकारांचे पयशे गेले। हांगा जी मशिनरी घाल्ली आसा, जावं ते पंपींग स्टेशन जावं तो डीजी सेट, तो सगळो रस जावन कळमोल हांगा पेड्ड्यार जाला। तेन्ना म्हापशेकारांक जो त्रास सोंसला ताका पूर्णपणे हो भाजप सरकार आनी आमचो MLA म्हापशेचो बाब जोशुआ जबाबदार आसा। तो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसलो म्हापशा आनी कलंगूट भागा खातीर, थंय सुद्दां तीच दशा जाल्ली आसा। जो अनफीट मिनिस्टर म्हणटा, हांगा म्हज्या बरोबर आमचो कलंगूटचो फुडारी सुद्दां आसा बाब पाद्ये, ताणें सुद्दां कलंगूटान जो उबो करपाचो प्लान ताची तीच दशा जाल्ली आसा। तेन्ना आज हांव तुमच्या बरोबर म्हापशेच्या आमदाराक जाप विचारूंक सोदता, हो धवो हत्ती उबो केला पळय ताजे टॅक्स जो पयसो गेला 250 कोटी वयर पावले आतां खर्चाची, ताजो जबाबदार कोण? तेन्ना आज शेवट 2 म्हयने तुजे उरले टेन्युअरचे, 3 म्हयने कितें उरले आसतले, तेन्ना हो प्लांट बाबा केन्ना कमिशन जातलो? हें नुकसान जें जालां, प्रत्येक टॅक्स पेयराचे पयशे जे बुडले ताका जबाबदार कोण? तूं भरपाई करतलो जाल्यार आमकां सांगचें आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां उबो करून सांगचो बाबा केन्ना कमिशन जातलो। जे आमी सगळे त्रास घेतला, म्हापशेकारांनी त्रास भोगला, तारची दशा तुमी पळया, तो गटारा पेक्षा हो पोस्ट जाल्लो आसा। कित्याक सगळे सिवेज ट्रिटमेंट उदक येता, ट्रिटमेंट जायना आसतना त्यो नदयेन चल्ले। बरी आमची तार नदी आसली, ताका जबाबदार हो भाजप सरकार आनी म्हापशेचे आमदार, सदींच आमदार जे आयिल्ले भाजपचे 2012 सातून पयलींच्यान जे आयले, जावं ते काँग्रेस जावं BJP, हे जबाबदार आहा पूर्णपणे। तेन्ना तुमच्या मार्फत तुमी आयले म्हणून परत एकदां देव बरें करूं। मुद्दाम हे तुमी प्लांट पळया, सगळे इक्विपमेंट तशें वाट लागिल्ली आसा सगळे। तेन्ना आमी फुडलो खुलासो करतलो, ताच्या पयलीं जोशुआ बाबान सांगचें हो प्लांटचे केन्ना कमिशन जातलें, केन्ना हो स्टार्ट जातलो तो। तुमकां दिसता की हो प्लांट केन्नाच कमिशन, कित्याक आफ्टर 10 years तुमकां ऑलमोस्ट 10 years जायतले, तो प्लांट केन्नाच जावचे ना। आफ्टर 10 years जर गव्हर्मेंट अनसक्सेसफूल जाल्यार फुडें आतां सुरवातीकूच म्हणलें प्रसाद बाब की हो धवो हत्ती म्हापशेकारांक ताणें दिला। तांचें इंटेन्शन 3 वर्सां करपाचें आसलें। 2012 जे स्टार्ट जाल्लें, 2015 काबार जावपाचें काम केलें, आतां 2021 पावल्या। मागीर फुडें जायची इच्छाच ना। कोणें जोड पायले कमिशन, हाजेरूय स्कॅम जाला, लुईस बॉर्चर्ड स्कॅम म्हणून सगळ्यांक जालें, आयकला आसतलो। ते काँग्रेसचे फुडारी जे आसले तांचेर जे आसले, कितें जालें कांय ना, ते मोकळे फिरतात सगळे। ते दोनूय काँग्रेस जावं BJP खंय ना खंय आपली बोर्सां भरिल्ली आसा। कोणें कमिशन करपाचें करून घरा बसल्या, ते मजा मारता, पण गोंयकारांक जे त्रास सोंसल्या, म्हापशेकारांक जे त्रास सोंसल्या ते सगळे दिसता हांगा पळयता धवो हत्तीक। तुमी नव्यान डेडलायन मागता हाका लागून? कितें म्हणटा? नव्यान डेडलायन मागता काय म्हणटा? नव्याची डेडलायन जायत गेली फुडें फुडें। 2015 वयल्यान ताणें 18 हाडली, 18 वयल्यान 20 हाडली, 20 वयल्यान ताणें फाटल्या मे 2021 सांगिल्लें, आतां ऑक्टोबर 2021। आनी हे जे मशिनरी पळय ते कंडिशनान स्टार्ट जावपाक, ते हांगा आयडल पडिल्ली आसता, ताची वॉरंटी पिरियड सुद्दां गेली आसतली। सो हे डेडलायन गेले, हे जोशुआन आतां व्हायट पेपराचेर सांगचो आमकां कितें म्हापशेकारांक तो कित्याक पेंडींग असोच उरला तो। जोशुआन व्हायट पेपर काडचो अशें मागता तुमी? डिमांड करता जोशुआक, तेच आमी जाप विचारता, तूं व्हायट पेपर धाड। म्हापशेकारांक इतले जे त्रास सोडले, जावं ते डस्ट पोल्युशन जावं तारीचे नदी वाट लागली आमची, ताजेर ताणें व्हायट पेपर घालचो, इतली वर्सां कित्याक लागली? ह्या फुडें येया दाखय। दुसरें म्हणल्यार मरे कन्सील्ड पायप जे म्हापशा चेंबर बी उबे केल्ले, तातूंत सगळे माती गेल्ली आहा भितर, चोकअप जाल्ले आहा, ते कसो साफ करतलो दादा?
जो करपा आसलो प्रोजेक्ट तो वेवस्थीत रितीन करपा आसलो सगळें माती भरल्यार कचरो गेला ते सगळें चोकअप जाला हो आतां धवो हत्ती कसो उबो रावला म्हापशेकारांक आतां सगळीं जी चेंबरां आसा पळय तांकां ते कन्सील पायपान एक चेंबराक जॉयन जाल्या त्या चेंबरांनी पावसाचें उदीक वचून माती गेल्या आनी त्या चेंबरान सगळी माती चोक जाला चेंबर कॅन बी क्लीन हाव दे आर गोईंग टू क्लीन द कन्सील्ड पायप्स दॅट इज अ बिगर प्रॉब्लम अशें जाला काय ते वेसवान हेजेर क्लीन येवपाचें कशें क्लीन करतलो तो कन्सील्ड पायप हाव इज गोईंग टू क्लीन 1,500 chambers here, and from which nearly 800 are damaged, which is having leakages. So this plant is actually a very important plant for our Mapsa people to conserve our water resources in future. फाल्यां आमकां उदक पिवपाक स्वच्छ जल मेळचो ना. ही प्लांट सगळें पेड्डा चेंबरा तो मॅन्युअली क्लीन करूं शकता ही कन्सील्ड पायपाक कशी तो क्लीन करतलो परत खड्डे मारतलो काय ते पायपा काडून क्लीन करपाक ते तेणी म्हापशेकारांक सांगपाचें हे सगळे फ्लक्युलेटर टँक्स आसा हांगा जे सेटलमेंटा खातीर यूज जाता सेग्रिगेट करपा खातीर डिझल जनरेटींग सेट आसा जो हे मेंटेनन्स जाय तेका एवरी 6 months तेका मेंटेनन्स लागता तो पडलेलो आसा हांगा ट्रान्सफॉर्मर आसा ते फाटी operate. Otherwise, the whole machinery will go for waste. This huge machinery has to be timely maintained. मेंटेन वॉरंटी पिरियड गेला ज्या दिसाच्यान ते इन्स्टॉल केलं त्याच्यान तांगे ऑपरेट स्टार्ट मारूच ना काय घेऊ ना करून उडयला ते आनी सगळी वॉरंटी पिरियड ताजी गेली पण आता धवे हत्ती काय उबे सगळे आनी काय ना ते कोणाक कमोव जाय पयशे केले सगळे कारण जोशे आतां व्हायट पेपर करतो आमचो डिमांड आसा इवन तुम्ही ते एंट्रन्साचेर पळोवं शकता थंय हे आसा तेंचो अरेंजमेंट तेका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सुद्दां दिवंक ना अजून तसोच पेंडींग फोटो घेऊन